नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। रोमटामेळ, धोल ताशे आनी चित्ररथांनी पणजे गजबजली। व्हडा उमेदीन पणजेकारांनी मनायलो शिगमो। नव्या सरकारान मंत्रीपदां मेळटलीं कोणाक? सस्पेन्स आजुनूय कायम। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या रेसीत आपूण आसा, मायकलाची गवाय। गोयच्या ड्रग्स धंद्यात नायजेरियन घुसपाल्यात। शेकड्यांनी नायजेरियना आड ड्रग्स केसी नोंद। कोयर साठोवन दवरिल्ल्या सोनसड्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची शेनवारा कोसळ्ळी वणत। सगळो कोयर रस्त्यार। गोयची धूव अर्चिता शिरोडकर गाजली राष्ट्रीय मळार। वेटलिफ्टिंग सर्तीत जिखले ब्रॉन्झ पदक। गांवच्या शिगम्याची शारांतल्या लोकांक मजा दिवपी पणजे शिगम्याची मिरवणूक शेनवारा दनपारां सुरू जाली। दोतोर प्रमोद सावंतान पणजे शिगम्याच्या मिरवणुकीचे उक्तावण केले। रोमटामेळ वाजोवपी गोंयभरच्या पंगडांनी रोमटामेळ वाजोवन ह्या शिगम्याची सांगता केली। पळयात पणजे शिगम्याची कांय रंगयाळी खिणचित्रां। शिक्षा दे रहा है, तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडरा रही है। नव्या सरकारान मंत्रीपदां कोणाक मेळटली हो सस्पेन्स आजुनूय कायम आसा। मंत्रीपदां वांटपाची ही वळेरी आयत्या वेळार जाहीर जावपाची शक्यता राजकीय मळावयल्यान व्यक्त जाता। मंत्रीपदाची उमळशीक एके वटेन आसाच, पूण ह्या सगळ्यात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भुमिका म्हत्वाची थारता। शांत दिसपी हो मुख्यमंत्री कोणाक आनी कित्याक मंत्रीपदां दिवपाक जाय ते बेस बरें जाणा। 28 मार्चाक प्रमोद सावंत सोपूत घेवन रितसर मुख्यमंत्री पदाचो ताबो घेतलो। ताच्या सयत कांय जाण मंत्रीपदाची सोपूत घेतले, पूण हे कांय जाण कोण ही वळेरी अचकीत सोपूत विधीच्या दिसाच जाहीर जावपाक शकता। इतले मजगती मंत्रीपदां मेळोवपाची सर्त सद्या नेटान सुरू जाल्या। बाबूश मोन्सेरात, रोहन खंवटे, सुदीन ढवळीकार, विश्वजीत राणे ह्या सारख्या दबंग फुडाऱ्यांनी लेगीत लॉबिंग सुरू केल्या। ह्या गडगंज फुडाऱ्यां मदीं नव्या निवडून आयिल्ल्या फुडाऱ्यांचोय आस्पाव आसा। मंत्रिमंडळाच्या ह्या वळेरीत खंयच्या नवीन तोंडाक सुवात मेळटली काय हो प्रस्न लेगीत आसाच। इतले मजगती मिस्टर कूल म्हण प्रतिमा आशिल्लो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची भूमिका ह्या बाबतीन महत्वाची थारतली। म्हणजेच
या मंत्रिमंडळाचेर प्रमोद सावंताचोच प्रभाव आसतलो इतले खरे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी कोण, हांव तूं काय तो, हो प्रश्न सध्या काँग्रेसींतल्या ज्येष्ठ आमदारांक सतोवपाक लागला. विरोधी पक्ष फुडारी केन्ना थारतलो काय विचारल्यार ते सगळे दिल्लीत हायकमांड थारयता अशें दिगंबर म्हणटा. जाल्यार म्हाजेर ही जबाबदारी दिल्यार हांव सामको तयार अशें मायकलान उलोवन दाखयलें. हातूंतल्यान काँग्रेसीत तारीत जाल्यार हांवूच तारतलो अशें मायकलान सांगपाचें आसा काय कितें असो प्रश्न पडला. बहुमत घेऊन सरकार स्थापनेची सपना पळोवपी काँग्रेसीक वेंचणूक जिखूंक जमली ना ती जमली ना, मात आता ताका विरोधी पक्ष फुडारी थारावपाक जमना अशी परिस्थिती काँग्रेसीन पळोवपाक मेळटा. विरोधी पक्ष फुडारी कोण ह्या प्रस्नाक काँग्रेसीकडे अजूनय जाप ना. आदलो विरोधी पक्षनेतो दिगंबर कामताक विचारल्यार ते सगळे दिल्लीत थारतले, आमचो हायकमांड तो निर्णय घेतलो अशें सांगून तो वेळ मारून व्हरता. लिडर ऑपोजिशनाचे काँग्रेसची पद्धती प्रमाणे ती पयर येवन गेल्या पाटील ती वयर रिपोर्ट दितली, ती डिस्कस करतली आनी देन दे वील डिस्कस. जाल्यार दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी जावपाक मायकल लोबो धोपराक बाशिंग बांदून तयार. हे बाबतीन दिल्लीत निर्णय जातलो, मात विरोधी पक्ष फुडारी जावपा खातीर हांव तयार आसा असो तो नेटान सांगत सुटला. लोकांचे खंय प्रस्न खरपणान विधानसभेत मांडपाक जाय अशेंय तो उलयलो. हाचे वेल्यान अप्रत्यक्षपणान हांवूच विरोधी पक्ष फुडारी जावपाक पात्र असो अप्रत्यक्ष सूर ताणें आळयला. डिस्कशन आयच्या मिटिंगेन काय जालें, दॅट मिटींग वील बी हेल्ड इन दिल्ली मे बी टुडे एनी हाव एनी टायम एंड थिंगासून डिसिजन जातलें तें. नो आय वॉज कॉल्ड टू डिस्कस अबाउट द इलेक्शन ओनली वॉट हॅज हॅपन्ड. आमी दिला रिपोर्ट. दॅट इज प्युअरली ऑन द पार्टी टू डिसाइड. हांव डायरेक्ट कमेंट करूंक शकना तेजेर, बट इफ गिवन आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड टू होल्ड द फोर्ट in the assembly also and outside the assembly. We will strongly work for the people of Goa, whether it is any types of issues which come up right from north to south Goa. आता सिनियर मोस्ट दिगंबर कामत काय पक्ष भोवून आयिल्लो मायकल विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचे दान काँग्रेसीच्या हायकमांड कोणाच्या पदरान घालतलो काय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कांय दिसा फाटीं संदेह ऑन ये लकी ह्या नायजेरियनाक सालिगांवच्या रेस्टॉरंटात सुमार 66.95 लाखांची गवळी वखदां दवरिल्ल्यान पुलिसांनी अटक केल्ली. ह्या घडणुके उपरांत गवळी वखदां विकपी लोकांचेर अरिश्ट आयिल्ल्याचें दिसून येयलें. जातूंतलो चडसो वांटो आफ्रिकन आनी खास करून नायजेरियनाचो आसा. डिसेंबर 2013 ह्या दिसा नायजेरियनांचोच एक वांगडी ओबोदो उजोमो सायमन हाका घुवळे वखदांक लागून जाल्ल्या झगड्यांत आनी सुडाच्या हेतान संपत्तीचे लुकसाण केल्ल्यान ताजी हत्या केल्ली. अजाप करपी गजाल म्हळ्यार ह्याच नायजेरियन पंगडातल्या कांय लोकांनी परवरे आंदोलन करीत महामार्ग आडोवन सायमनचे मडे एम्ब्युलन्सांतल्यान देंवयल्ले, जाचे खातीर सुमार 52 लोकांक बंदखणीन घातिल्ले. हातूंतले चडशे लोक गोंयांतूच आसून तांचेर अजूनय खटले चालूच आसा. पोलिसांनी केल्ल्या सर्वेक्षणा प्रमाण प्रवास कागदपत्रां नाशिल्ल्यान आनी अंमली पदार्थांच्या तस्करेंत वांटो आसा ह्या आरोपाखाला 2010 ते 2014 मेरेन सुमार 189 नायजेरियनांक गोंयांत अटक केल्ली. जाल्यार 2009 सावन राज्यात अंमली पदार्थांच्या तस्करे खातीर अटक केल्ल्या परदेशी नागरिकांमदले सुमार 40% नायजेरियन आसात. 2013 जाल्ली घडणूक आनी उपरांत जाल्ल्यो घुवळे वखदां खातीरच्यो नायजेरियनांच्यो केसी ह्या वयल्यान हो नायजेरियनांचो पंगड गोंयांत कितलो घटमूट आसा हें लक्षांत येता. आनी 2 दिसां फाटीं सालिगांवांत जाल्ली घडणूक हें ताजेच एक उदाहरण. Today our anti-narcotic police station has conducted a very good seizure wherein we have arrested one African national and confiscated drugs around worth around 67 lakhs. In this raid we have confiscated LSD liquid which is nearly 65 grams and MDMA around 20.45 grams. 2013तल्या घडणुकेतल्या नायजेरियन लोकांमदल्या चडशा लोकांचेर ड्रग्स, बलात्कार आणि हेर गजालीं खातीर कागाळी नोंद आसात. 52 मदल्या 2 जाणांक मरण आयले.
जाल्यार सुमार 15 जाणांक बंदखणीन दवरल्यात. ह्या गजालींनी आडकिल्ल्याचे कारण दिवन हेच नायजेरियन गोंयांत चड वेळ रावपाचे निमित्त सोदतात आणि गोंयांत आपलो घराबो थाटतात. पॉल ओजोमे 2016 आणि एजे मिलर 2019 ह्या दोगा नायजेरियनाक मात आग्वाद आणि कोलवाळे जेलीत खटलो चालू असतानाच मरण आयले. जाल्यार पोलिसांचेर हल्लो प्रकरण दंगलेत वांटेकार आशिल्ल्या केनेथ उपवेग्द ह्या नायजेरियनाचेर 31 पिरायेच्या गोंयच्या बायलेक अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणात कागाळ नोंद आसा. हालींच जाल्ले सालिगांवचे घोळे वखदांची जप्ती धरल्यार ह्या प्रकरणांचो आंकडो वाडत आसा आणि हातूंत नायजेरियन चड आसात अशें सर्वेक्षणांतल्यान सिद्ध जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोनसड्याची 7.5 सोंपता सोंपना कोयर सांठोवन दवरिल्ल्या सोनसड्या वयल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची एक वणद शेनवारा कोसळ्ळी. ही वणद पडिल्ल्यान सगळो कोयर सकयल पडला. क्षमते परस चड कोयर कोंबून दवरिल्ल्यानूच प्रकल्पाच्या एके वटेनची वणद कोसळ्ळ्या अशें थळाव्यांचें मत. महानगरपालिकेक सांगून लेगीत कांयच सुदारणा करूंक ना. हे इतले लुकसाण जाल्ल्याची जबाबदारी कोण घेतलो असो प्रश्न शॅडो काउन्सिलचो निमंत्रक सेवियो कुतिनो हाणें विचारला. फाटले कितलेशे म्हयने पासून आमी हें करताले, कंप्लेन करताले की जे सोंसड्यार वेस्ट जो एक्युमुलेट जाता तो हें आसा म्हणून डेंजरस आसा. नियरली 6-7 मिटर्स सुमार हायट वेस्ट एक्युमुलेट जालो आनी ताजेर वयल्यान हिताची मशीन काम करताले आनी ते अलवडान ते कॉलेप्स जाले आज. आनी हें आमी सांगून परतून परतून सांगून पासून कांयच हें घेयनाशिल्लें. आनी हें जावपा कारण म्हणल्यार कितें, पयलीं सद्या तें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जाता सेग्रिगेटेड फॉर्मान जावपा आशिल्लें, पूण हे एंटायर वेस्ट आतां तुमी पळयलें जाल्यार दिसून येता मिक्स्ड वेस्ट म्हणून. आनी तो मिक्स्ड वेस्ट आसल्या कारणान तो ट्रिटमेंट जावना. आज हो जो लॉस जाल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक, हाजो जबाबदार कोण हें आमकां कळपाक जाय. जाल्यार दुसरे वटेन हो कोयर हिसबा भायर जावपाचें कारण कितें? कित्या खातीर ह्या कोयराचेर ट्रीटमेंट जावंक ना अशे प्रश्न विचारून मडगांव महानगरपालिकेचो अध्यक्ष लिंडन परेराक पत्रकारांनी उजरावन काडलो. आयज सकाळीं फुडें 8 इट वॉज दॅट आमगे ते वेट वेस्ट चड एक्सीड जाले थिंगा बिकॉज ऑफ आमगे मशीन नॉट ऑपरेटींग हियर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. आमचो ट्रान्सफॉर्मर बंद जालो. कितले तेंप जालो बंद? जाल्यार about 20 days आसता. हे तुगे गार्बेज पयले जाल्यार कितले तेंप बंद? ना नाव आतां आमी वी हॅव रिटन अ लेटर टू द गो वेस्ट मॅनेजमेंट मिस्टर लेविन्सनाक बरयलें आमी वॉन्टेड टू शिफ्ट इट तेंचे प्रॉपर्टीन घालपाक सोदता. ना भितर जो डंप आसता पयलो न्ही जाल्यार कितें तेंप 2-3 म्हयने जाले बंद आसा दिसता. ट्रिटमेंट ना दिसता. ट्रिटमेंट ना दवरले ते पोकलेन आहा ते शिफ्टिंग करता थिंगा पुश करीत हे बंद आसलो गार्बेज प्लांट. जाल्ले ते चलताले ते चलता जाल्यार भितर कितें इतलो कचरो जालो? तो इन्क्रीज जायत वयता न्हू तो. म्हणजे चलना शें जालें ना? ना इट वॉज वर्किंग बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द हे घडणुके आदी ह्या कोयराक फाटल्या 5 वर्सांत 3दा उजो लागला. ते भायर हळशिकावण्या वासाक लागून ह्या वाठारांत रावपी लोकांक बरोच त्रास जावपाक लागला अशें थळाव्यांनी सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंयची धूव अर्चिता सिद्धांत शिरोडकरान राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग सर्तीत पदक मेळयला. राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग सर्तीत पदक मेळोवपी अर्चितान गोंयचे पयली चली म्हणून नामना जोडल्या. ओडिसांतल्यान भुवनेश्वर शारांत सुरू आशिल्ले राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग सर्तीत अर्चितान ब्रॉन्झ पदक मेळयला. अर्चिता सिद्धांत शिरोडकरान 45 सर्तकां भितर 79, 82 आनी 84 किलो उखलून जैत जोडले. 16 वर्साच्या अर्चितान राष्ट्रीय सर्तीत दुसरे फावट वांटो घेतलो. अर्चितान गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोवा वेटलिफ्टिंग असोसिएशनाचे जयेश नायक हांचे उपकार आटयले. राष्ट्रीय पदकां मेळयले म्हणून ताणें आपल्या आवय बापायकूय ताचें श्रेय दिलां. And there you go, then Archita gets the first attempt right here in the clean and jerk. 79 kgs for her. Here we go then, 82 kilograms. Attempt number 2. And getting that right there, 3 white lights. Good lift that's been called for Archita.
There we go then. Achita Siddhan Shirorkar, she gets that good lift there in her last and final attempt. There you go, making sure the first attempt is right. Make sure she's standing. And then from here on, there you go, attempting to push it above her head. Nicely done. Silver medal goes to Sushma Devi of Uttar Pradesh. दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरणाचो दुपेटीकरण प्रकल्प फुडें व्हरतना उडी बेलबाय हांगा चल्ली घरां सुरक्षीत उरची हे खातीर शेनवारा ह्या वाठाराची पळोवणी जाली. थळावो आमदार दाजी साळकार, दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरण, मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ही पळोवणी केली. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण करतना ह्या वाठारांत फुटपाथ आणि रस्त्यांचे दुरुस्तीचेर लक्ष दिवपाची सुचोवणी रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक केली. तांणी ही सुचोवणी मान्य केली. वास्कोच्या बेलाबाय वाठारांत चालू आशिल्ल्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामात एकाय घराचे लुकसाण जावचे ना अशें आश्वासन दाजी साळकारान ह्या वेळार दिलें. उपायुक्तांसयत रेल्वे आनी भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी तशेंच जिल्लोधिकारी आनी नगरसेवक गिरीश बोरकारान घरांचे लुकसाण जावचे ना हाची गवाय दिली. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जाले जाल्यार घरां वतली असो भंय लोकांच्या मनात आशिल्लो. लोकांच्या मनातलो हो भंय पयस करपा खातीर शेनवारा संयुक्त पळोवणी जाली. म्हणजे घरांक टच जावन सो फाल्यां घरा पर्यंत टच जालें जाल्यार घरांक डॅमेज जावंक शकता, नाजाल्यार आनी खुबशे प्रॉब्लेम्स वाडूंक शकतात. त्या खातीर एक खंय तरी सोल्युशन करपा खातीर म्हणजे डबल ट्रॅकिंगूय जावचें आनी लोकांकूय ताजो त्रास जावचो न्ही, हाच्या खातीर आमी आज जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी आपयल्लें. रेल्वे कडेन आमी आत्तां उलयला कित्याक म्हणजे ते ऑलरेडी लास्ट टायमूच 2-3 वर्सां जाले ती फ्लडींग चालू आसता, पूण ती फ्लडींग खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आतां WRD कडेन उलयला आनी रेल्वे कडेन उलयता. रेल्वेचें काम चालू आसा, ती माती ऑलरेडी तेंचीय पडलेली आहा भितून, पूण तांकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमचो इंजिनियर येयला बाब मिस्किता, ताकाय सांगला की ते ह्या 2 म्हयन्या भितर ते खंयचे पावस लागीं पावलेलो आसा म्हणून ते सगळें क्लियर करपाचें खातीर. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नायक. शिवोलेचे आमदार दिलाला लोबोन मारना शिवोलेच्या शेतकऱ्यांक फुकट मळणीचें मशीन दिला. वेंचणुके वेळार आपणे मळणीचें मशीन दिवपाचें आश्वासन दिल्ले ते प्रमाण वायगण शेताक लागपी आपणे हें मशीन दिलां. मशिनाचे शेतकारांक येवपी भाडें आपूण फारीक करतली अशें तिणें सांगलां. मॅनिफेस्टोन आमच्या सगळ्या शिवोलच्या शेतकारांक प्रॉमिस आसले की आमी जिखोन येयल्यार हे फ्री हार्वेस्टिंग मशीन आमच्या सगळ्या शिवोलच्या वाठारांतल्या शेतकारांक मेवतले म्हणून. आय कॅनॉट से आमी ऑपोजिशनान आहा नाल्यार रुलिंगान आहात. हांगा मारना इगरेज वाड्यान मागीर ते सोड्यान एकूच दीस आनी मागीर ओशेल पंचायतीन पळयतली. फ्री ऑफ कॉस्ट. या हे कितें आसता 2400 रुपया एका वराक ते, आनी हितूंतले 1400 सरकार दितालो आनी 1400 वर्साच्या वर्सा पर आवर आमचो शेतकार दितालो. सो हांव ते शेतकाराचे कॉस्ट हांव फारीक करतां. 1400 हा पळय ते 1200. आतां फ्रॉम 1 एप्रील आय हॅव हर्ड
ते 2800 पर आवर जातले. हांव इतके वर्सां हांव शेत ओंपतां धाकटेपणान इतके वर्सां जालीं तेन्ना आजून पळय तें जोता बांदपी मान्यान कोण ना, शेतकार कोण ना व्हडलो जोता बांदपी. हांव आजून ही शेतां बांदता आनी शेतां सगळ्यां बरोच म्हाजी नितो. एक दीस तरी मेळ्ळें शेत हांव धरिना. आख्खो 5 किंवा हांव शेतान. तर मॅडमी तुमकां आतां मिशीन फ्री दिलां, कितें दिसता तुका? आमकां हें फ्री मिशीन दिलां. विरोधी पक्ष फुडारी आणि प्रदेशाध्यक्ष या दोन महत्वाच्या पदा खातीर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यां चढाओड सुरू जाल्या. बेरेस्तारा दिल्लीत गेल्या उपरांत निरीक्षक रजनी पाटील हिणे प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 5 नांवां, विरोधी पक्ष फुडारी पदा खातीर 2 नांवां पक्षश्रेष्ठींक सादर केल्यात. फुडल्या 2 दिसांत ह्या दोनूय पदावयल्या फुडाऱ्यांची नांवां पक्षश्रेष्ठी जाहीर करतले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर संकल्प आमोणकार, दिगंबर कामत, अलेक्स सिक्वेरा, अमित पाटकर आणि M.K. शेख हाची नांवां चर्चेत आसात. पूण भौतेक पदाधिकाऱ्यांनी संकल्प आमोणकराच्याच नांवाक पसंती दिल्या. जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी म्हण दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो ही 2 नांवां चर्चेत आसात. ताचेर पक्ष श्रेष्ठी निर्णय घेतले अशी माहिती काँग्रेसींतल्या सुत्रांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी 2 दिसांचे अधिवेशन आपयलां. विधानसभा वेंचणुके उपरांत जावपी हे पयले अधिवेशन. 29 आणि 30 मार्चाक हे अधिवेशन जातले. पयल्या दिसा सभापतीची निवड जातली जाल्यार दुसऱ्या दिसा सभाघरात मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडटलो. That is on 29th and 30th. So 29th will be starting with the election of the speaker. Thereafter we'll have the address by the Honorable Governor. Then there will be laying of a table of a copy of the address by the Honorable Governor. Then under Rule 306 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, a motion will be moved on the suspension of rules. The motion will be in this way. This House resolves that in the current session of the House. ऑशेल शिवोलेची उदका समस्या जागार पडना मेरेन 5 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या इमारतीक नळ जोडणी खातीर पंचायतीन ना हरकत दाखलो दिवचो न्हय अशी सुचोवणी आमदार दिलायला लोबोन केल्या. पंचायत कार्यालयांत उदका समस्याचेर चर्चा करचे खातीर थळावे लोक आनी उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका जाली. सगळ्यांत आदी थळाव्या लोकांक फावोशें उदक मेळपाक जाय. 5 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या इमारतींक आजगांव पंचायत नळ जोडणे खातीर ना हरकत दाखलो दिना. हेच धर्तेचेर ऑशेल पंचायतीन लेगीत निर्णय घेवचो, कारण व्हड इमारतींनी गरज पडल्यार ट्रँकरांतल्यान उदक हाडचें. गिरेस्तांक ट्रँकर परवडटा पूण सर्वसामान्यांक न्हय अशें लोबोन ह्या वेळार स्पश्ट केलें. ह्या वेळार गौरीश मांद्रेकर, सोयरू आगरवाडीकर, गौरीश आगरवाडेकर आनी हेर लोकांनी समस्या मांडल्यो आनी उदका पुरवण सुटसुटीत करपाची मागणी केली. 5 फ्लॅटांच्या वयर जी बिल्डिंगां येता तांकां तुमी वॉटर एनओसी दिवची न्हू. समजलें? कित्याक लोकलांक उदक ना. बिकॉज दीस पीपल कॅन अफोर्ड टू ब्रिंग टँकर. लेट देम ब्रिंग टँकर. नो. आनी इफ यू टेल देम इन अ नायस वे दे लिसन. ऑल आसा पंचायत जे करता ते हांव जाणा. आनी हनुमान सांगतालो आनी ही रिक्वेस्ट ते मागीर ते बिल्डर कितें म्हणटा दुसऱ्या पंचायतीन मेळटा आमच्या पंचायतीन. म्हणल्यार दीस इज द वे इट गोज. ऑटोमॅटिक गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान संतोष गोवेकर. ह्यो असल्यो सकाळच्यो मुखेल खबऱ्यो मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.